मडगावचो नामनेचो दोतोर सतीश कुडचडकार हांचो चलो संजय कुडचडकार हाच्या अपहरण प्रकरणात मडगाव पुलिसांनी केल्ल्या तपासाक आनीक वेग आयला। या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोनूय दुबावितांक न्यायालयान 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मजगती या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत अजून फरार आसा। पुलीस तिचो सोद घेतात। संजय कुडचडकार अबडक्शन केस जी काल जाली आणि पुलिसाच्या म्हणण्याप्रमाणे ताजी बायल आणि 2 जण ह्या भितर सामील आशिल्ले। तातूंतले 2 जण पुलिसाच्या काल अरेस्ट जाल्ले, जांकां कारवार साकून पुलिसांनी हाडिल्ले। तांची नांवां आसात ते ससीर बिन मसूद आणि शाह अली सौदागर। हांकां आज पुलिसांनी मडगांव JMFC मुखार प्रोड्यूस केल्ले आणि तांकां JMFCन 2 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा। इन्व्हेस्टिगेशना खातीर हांकां ताब्यांत घेतिल्ले आसात। तांची गाडी जी आसा ती गाडी क्रायमास वापरिल्ली ती गाडी मडगांव पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा। पूण जो मुख्य आरोपी आसा जी ताची बायल लुइजा ही सद्याक फरार आसा। क्रायम करतकीर ही बायल जी फरार जाल्ली ती अजून पर्यंत पुलिसांक मेळना। पुलीस म्हणटात ताचो सोद चालू आसा। ह्या दोगांयची पुलिसांक आतां विचारलें की हांची क्रिमिनल हिस्ट्री आसा काय म्हणून, जाल्यार पुलीस म्हणटात ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी ते एकटो जो भायल्या राज्यांतल्यान आशिल्लो ताजी थंयच्यान त्या पुलीस स्टेशनाक कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा। ताची हिस्ट्री जी आसा ती मागयली आसा। ती सद्या पर्यंत अशें प्रस्थापीत जाली ना की हाची क्रिमिनल हिस्ट्री आसा कितें। पुलिसांचें अजून म्हणणें आसा की हें फॅमिली डिस्प्युटांतल्यान हें प्रकरण घडिल्लें आसा। हो जो क्रायम सीन आसा हो फॅमिली हातूंतल्यान जाल्लो आसा आनी आतां पुलीस हाची तपास करतात। म्हणटकीर TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव